पितीच्या बाबा भयणीनो, इंग्लिशींत एक म्हणणी आसा, स्मूथ सीज डू नॉट मेक स्किलफूल सेलर्स. सोडवळ दोर्या युक्त तारयो उपजयना. एक युक्त तारयो जातलो जाल्यार जोणे एकल्यान दोर्याच्या तुफानांतल्यान आपली पयण करूंक जाय. आनी हेच दिशेन हांव म्हणूंक सोदी, एक कुटूंब तर ओकोंड जातलो जाल्यार त्या कुटुंबाच्या सगल्या वांगड्यांनी एकवटान येवन कोश्ट त्रासाचेर जैत व्हरूंक भोव गरजेचें. आनी हेंच मनान धरून हांव एक भोक्तीवंत फामिलीची जिवीत तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. 16व्या शेंकड्यांत नावारे ह्या राज्यांत एक भोक्तीवंत कुटूंब आपले व्हड पालिसींत रावतालो. ह्या कुटुंबांत एक अस्तोरी मारिया नांवाची ती भोक्तीवंत आसली आनी तिचो पोती उवान आपल्या देशाच्या राजाचे एके भाशेन सुचोवणार कसो तो वावर करतालो. आनी खेरीत पडून देवाच्या मोगान बरोवन आनी भोक्तीपणीन आपल्या 5 भुरग्यां सांगाता ते आपलें जिवीत खुशालपणीन जियेतालीं. पूण कांय वर्सांनी एके भाशेन तांच्या जिविताचेर 3 कोश्ट त्रासाचीं एके भाशेन तुफानां उपरासतात. पयलें तुफान 1512 ह्या वर्साक तांचेर येवन पडटा. दुसऱ्या देशाची फौज तांचेर आक्रमण करता. तांच्यो जमिन्यो जप्त करून तांच्यो सगल्यो सवलत्यो काडून तांचें जिवीत भारादीक करता. हे सगळे कोश्ट त्रास ती सोंसता आसतनाच दुसरें तुफान तांच्या जिवितांत भितर सरता. ह्या घराचो वडील उवान ह्या संवसारांतलो सोंपता. आनी एके भाशेन मारिया ही सगळी दूख घेवन निराशीपणान कितें करचें तें तिका गमना. पूण आपल्या 5 भुरग्यांचें जिवीत आपणाच्या दोळ्या मुखार धरून ती बोरव्याशान आपणाचीं पावलां फुडें मारता. आनी तशेंच उपरांत तिसरें तुफान तांच्या जिवितांत उपरासता. ही भायल्या देशाची फौज येवन तांच्या पालिसीचेर आक्रमण करता. आनी हे परी कांय भाग त्या पालिसीचे ते मोडून उडयतात. मारिया एके भाशेन आपल्या घोवाच्या दुखांत आसतना आपणा घोवाचें घोरूय मोडटा तें पळोवन तिच्या दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवतात. पूण तोरी आसतना ती आपलो बोरवासो आनी भावार्थ देवा वेलो सांडिना. आपल्या 5 भुरग्यांक देवाच्या मोगान आनी विस्वासान ती वाडयता. आनी शेकी ह्या कुटुंबाच्या 5 भुरग्यां मदले एकलो सांत जावंक पावता. आनी हो सांत आमच्या गोंयच्या भुमीचेर आपलीं पावलां मारून शुभ वर्तमान परगटा. होय प्रितीच्या भाव भयणो, हो सांत जावन आसा सान फ्रांसीस शावेर आनी ही काणी जावन आसा ताच्या कुटुंबाची. तर प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचीं दोनूय वाचपां आमकां किरीत पडीन आमचो कुटूंब कसो तरेन बांदून हाडचो तो आमचे मुखार 2 भाग दवरता. पयलो भाग जावन आसा कोश्ट त्रास आमच्या जिविताचो भाग. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयल्यार आमकां दानियल प्रवाद्याचें दर्शन आमकां मेवता. थंय आमी पळयता कशे भाशेन ह्या संवसारांतलीं 4 वारीं तो दर्याक एके भाशेन उचांबोड करतात. पितीच्यानो, आमच्या जिवितांत एके भाशेन जायतीं तुफानां आसात. आनी भोव करून आमी लक्ष घालूंक येता आयच्या बदलतल्या आमी म्हणूंक येता संवसाराचें वारें आमच्याय कुटुंबांत भितर सरून जावं त्यो संवसाराच्यो वायट चाल्यो, वायट पद्दत्यो, वायट रिती आमचो कुटूंब एके भाशेन आयज उचांबोड करता. साबार तरेचे एके भाशेन कोश्ट आमच्या जिवितांत उपरासतात. पूण हें सगळें चिंतून आमी आमचीं पावलां फाटीं मारचीं न्हय. कांट्या विडे गुलाब ना आनी कुश्टा विडे जिवीत ना. सान फ्रांसीस शावेराच्या कुटुंबाचेर साबार तुफानां उपरासलीं, पूण तांणी बोरव्याशान आनी देवाचे भावार्थ थेवून
आपल्या जिविताचें तारू ताणें फुडें मारली आनी ह्या परी कुटुंबांतल्यान एक सांत उपरासलो. आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारूंक खूब गरजेचें. जेन्ना कोस त्रास तुफानां म्हज्या कुटुंबाचेर उपरासतात तेन्ना म्हजें जिवीत कितें जाता काय? सगलीं आमी घराची वांगडी एकवटान येतात काय आनी ह्या कोश्टांचेर झुजतात काय? वो म्हाका कित्याक पडलां? वो म्हजें कितें बरेंपण आहा तें पळोवन हांव एके भाशेन खुशीन रावन म्हज्याच कुटुंबाचे कोडे आज सांदे पयस जाल्यात. कितेंच्यानू म्हजो कुटुंब हांव आयज राखूंक हांव कितें करतां काय? दुसरो भाग जावन आसा बोरव्याशाचें जिवीत. आजच्या शुभ वर्तमानांत एक भाशेन जेजू म्हणूंक सोदता. सुकलोल्या कशें दिसतल्या खांद्यार आंजिराचें आनी तशेंच हेर झाडांक गिमाच्या दिसांनी कोंबऱ्यो फुंटात. सा फ्रांसीस शावेर जेन्ना मालाका आपणाची पयण कोत्ता आसतना तुफानाक सांपडून ताचो कुरीस एक भाशेन सांडटा आनी तेन्ना तो आपलो बोरवाचो सांडिना आनी जेन्ना कुल्ली ताचो कुरीस घेवन येता तेन्ना ताचो भावार्थ अदीक उकोण जाता. कितेंच्यानू आमच्या जिवितांत असलेच झुजां मोळां कोस त्रास उपरासतात. जायते फावटी आमचें कितें अपुरबायचें आसा तें सांडटा आनी हें परी आमचें जिवीत गोरी तें सुकलेल्या खांद्या परीन जाता. पूण हाचें पयलें वाचप आमकां सगल्यांक उगडास करून सांगता की शिवासनार बसलेलो आसा तो आमच्या देवाच्या हातांत हें सगलो संवसार आसा. तर आमचें जिवीत आमचो कुटूंब आमी ताच्याच हातांत घालुया आनी हें परी जें कितें सांडलोलें आसा तें देवाक जाय जाल्यार आमच्या जिवितांत घोडी आमकां मेळत आनी हें परी जें आमचें सुकलोलें जिवीत आसा ताका घोडी कोंबड्यो फुंटल्यो. कोंकणीन एक म्हणणी आसा, सगल्याच्या रानीच्या फाटल्यान गोबोर आसा. कितें पूण हांव म्हणूंक सोदी सगल्याच्या कुटुंबांत क्रोस त्रास आसात पूण जीं कोण देवाचे भावार्थ तेवून आपलें जिवीत फुडें मारतात तेंची जैती वोन जावंक पावतात. तर शेवटाक हांव म्हणूंक सोदी कोस त्रास सगल्यांच्या जिवितांत आसात. आयज हांव तयार आसा काय भावार्थान आनी बोरव्याशान एके भाशेन म्हजें कुटूंब फुडें व्हरूंक. आनी आयचो विशय आमकां तेंच सांगता, भावार्थ कोलावून एकचाराचो बोरवाचो जावंक आयज हांव तयार आसा काय. तर हेंच मोदान दवरून ह्या पवित्र मिसेंत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागुया.